येवकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. शिवोली मारनाकारांक वीज आणि उदकाची मेळी हमी. उदका प्रश्ना वयल्यान आपयल्ली खाशेली ग्रामसभा. सरकारी विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी लायली हजेरी. शार उदरगत खात्यान पालिका राखीवतायेचेर परतून काढले नोटिफिकेशन. बायलांक कांय वॉर्डांनी राखीवताय मेळिल्ल्यान काँग्रेसीन उक्तायली खोशी. जाल्यार विजय सरदेसाय म्हणटा रिझर्वेशन आणि डिलिमिटेशनाच्या विशयाचेर विधानसभेन हाडटलो खासगी बिल. फातोड्डेचे डबल मर्डर केशींतल्या आरोपींक दिलो 7 दिसांचो रिमांड. गोंय पुलिसांनी वेगवान हालचाली करीत धरिल्ले खुनाच्या आरोप्यांक. कळंगूट असोसिएशन आणि सेजा फुटबॉल अकादमी मधली मॅच सुटली गोल शून्य बरोबरीत. म्हापशेच्या दुळ्या स्टेडियमाचेर रंगली गोवा प्रो लीगातली ही मॅच. आणि आता खबरो विस्तारान. गोंय सरकारान 5 नगरपालिकांच्या वेंचणुका खातीर प्रभागांचे आरक्षण जाहीर केले. नगर विकास विभागान नव्यान अधिसुचोवणी जाहीर केल्या. गोंयच्या 5 नगरपालिका खातीर बायलांक SC, ST आणि OBCंक राखीवताय जाहीर केल्या. बायलांक न्याय मेळ्ळो अशें म्हणत हे जैत वास्कोकारांनी मनोवपाक जाय अशें काँग्रेसीन म्हटलां. जाल्यार रिझर्वेशन आणि डिलिमिटेशनाच्या विशयाचेर आपूण विधानसभेन खासगी बिल हाडटलो अशें विजय सरदेसायन म्हटलां. मडगांव, मुरगांव, म्हापशे, केपे आणि सांगे नगरपालिके खातीर राखीवतायेची सीट राज्यपत्रांतल्यान जाहीर केल्यात. 4 फेब्रुवारीत राज्यपत्रात पहिले नोटिफिकेशन काडिल्ले. तातूंत कांय दुरुस्त्यो करून 15 मार्चाक राज्यपत्रात आरक्षण दिल्ली नवी सिटां जाहीर केल्यात. पत्रकारांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक राखीवतायेच्या विशयाचेर प्रस्न विचारलो. ताणें सांगलें सगळें कितें सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण आणि राज्य वेंचणूक आयोगाच्या सुचोवण्या जातलें. केन्ना पर्यंत घेवपाक सोदता तुमी? इलेक्शन्स केन्ना पर्यंत घेवपाक सोदता? सुप्रीम कोर्टान सांगला त्या प्रमाणे जातले. आणि काउंटिंग बरोबर जातली का काउंटिंग तुमी सेपरेट? वॉट एवर द गायडलाईन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन. हायकोर्टाचो निवाडो योग्य आशिल्ल्याचे सुप्रीम कोर्टान सांगत रोटेशनाची तरतूद सारकिल्यो कांय सुचोवण्यो राज्य सरकाराक दिल्ल्यो. पूण सरकारान त्यो पाळल्यो नात अशें म्हणत काँग्रेसीन नाखोशी उक्तायल्या. बायलांक अजून न्याय मेळूंक ना अशें जाणवलें जाल्यार अजूनय कोर्टात वचपाची तयारी तांणी दवरल्या. पूण सुप्रीम कोर्टाक लागून मुरगांव पालिकेच्या 1, 3 आणि 9 नंबराच्या वॉर्डात बायलांक संद मेळ्ळी हाची काँग्रेसीन खोशी उक्तायल्या. तेच बराबर काँग्रेसीन शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाचो फोग काडलो. पळयात तांचें म्हणणें. आणि आयज जेन्ना ऑफिशियली गॅजेटाचेर जेन्ना रिजर्वेशन आयज डिक्लेअर जाल्लेलें आसा जाल्यार तेजे भितर पळयलेलें आसा जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता कितें गव्हर्मेंटान रोटेशन वायज केल्लेलें ना रिजर्वेशन. कित्याक हे अधिकार जो आसा तो आमीच झगडोन बायलांक घेतलेलो आसा. आनी आयज जेन्ना तुवें तुजो पॅनल अनावन्स केलो जाल्यार तेन्ना एक सुद्दां बायल मनशाक तुवें अनावन्स केल्ली नासली. एज फार एज मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील इज कन्सर्न आमची जी 25 वॉर्ड्स आसा हेज्या भितर जर अजुनूय जर समज इनजस्टीस जाल्लेले आसा जाल्यार वी ऑलवेज हॅव ऑप्शन एंड आवर डोर्स आर ओपन फॉर ऑल दोज पीपल एज अ पेटिशनर श्रद्धा आमोणकर, शांती मांद्रेकर. समाजातल्या कमकुवत घटकांक आणि बायलांक सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक लागून न्याय मेळ्ळो हाची गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान खोशी उक्तायली. डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशन राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन आसपाक जाय, पंचायत संचालनालया कडेन न्हय. ते खातीर आपूण विधानसभा अधिवेशनात खासगी बिल हाडटलो अशेंय ताणें सांगलें. पळयात. The last minute shocks which aspirants get because of reservation and delimitation are not a good sign for democracy. And to prevent it, I am going to move a private member bill in the coming assembly session so that delimitation and reservation should directly come under the state election commission and not under the director of panchayat or director of municipal administration. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयच्या चडशा गांवांनी उदक आणि लायटीचो प्रस्न अजूनही जाग्यार पडूंक ना. आश्वासनां अजूनही हवेतच तरंगतात. मंगळारा जाल्ले शिवोली मांडना ग्रामसभेतय तोच प्रकार दिसून आयलो. ह्या वेळार वीज आणि उदका पुरवण विभागाचे कांय अधिकारी हजर आशिल्ले. मार्णा शिवोले पंचायतीची मंगळारा खाशेली ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत लायट आणि उदकाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. कांय गजाली समजावून सांगपा खातीर दोनूय खात्यांच्या अभियंत्यांक ग्रामसभेत आपयल्ले. मी धाडटले एस्टिमेट धाडलो जाल्यार केन्ना जावं शकता हो
धाडलो जाल्यार रोखडें तो फॉलोअप करून ते करून घेतले आमी अर्जन्सी आसा म्हणून. हो प्रॉब्लम ह्या एका शिवोलेन फाटली 5 वर्सां चालू आसा. अशा परिस्थितीन तुम्ही कितें करू शकता? 5 वर्सां चालू आसा म्हटल्यार भरपूर वर्सां जाल्ले आसा. तरी आसतना हांव पळयता आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची ट्राय करता. एक्चुअली सांगता जाल्यार हे शिवोली एरिया आहे ना झाड चड आसा आनी ओवर हेड लायन आसा न्ही इट वील नॉट वर्क इन फ्युचर. सो आमी खुबशे वर्सांसून आमी त्रास काडलेले आसा. ताका लागून आमी अंडरग्रावंड प्रपोज केला ऑलरेडी आनी आतां मोस्टली इन द कमिंग 1 or 2 months वील बी प्लेसिंग ऑर्डर टू द कॉन्ट्रॅक्टर आनी 1 वर्सा भितर आमचें प्लॅनिंग आसा दॅट होल शिवोली विलेज शूड गेट 11 kV अंडरग्रावंड सिस्टम. स्पेशल मिटींग लोकांचो डिमांड आसलो की आमी उदकाची आनी लायटीची मिटींग काडपाची म्हणून. सो एज पर लोकांचो डिमांड आमी ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी लेटरां धाडली आनी आयज ही मिटींग आमी थरयली. सो दोनूय डिपार्टमेंटाचे जेई येयले आनी लोकांचे कितें ग्रिवेन्सीस आसले ते लोकांनी तेंचे कडेन मांडले. पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे स्टार्ट केल्ले ते आन्सर लोकांक एक बरे पैकी आन्सर मेवळे बीन डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी जे तांकां आतां पावसा पयलीं जे लायटीचे प्रॉब्लम जाता सो तांकां ऑलरेडी आतांच आमी सांगून दवरला की फिडर फॉल्टी जाता. मातसो सुद्दां वारो येयलो कित्याचेर पडले फूल नायट लायट आसतना हे आतांच आमी सांगून दवरले कित्याक ऑलरेडी आतां मॉन्सून जून म्हयनो येवपाचो आसा. सो लायटीचे बऱ्या पेक्षा एक सॉल्व जाल्ल्या भितर एक बरेशे आन्सर गावले येता. मात उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व अजून जावंक ना. उदकाचो मेजर इश्यू आसा शिवोलेन. जितकी क्वॉन्टिटी आमकां अवेलेबल जावंक जायी ती क्वॉन्टिटी मेळना. गोवा 365 खातीर शिवोलच्यान संदीप कामोलकार. चंद्रवाडो फातोड्डेच्या दोट्टी खून प्रकरणातल्या तिगांकय 7 दिसांचो रिमांड दिला. मडगांवच्या JMFC कोर्टान तिगांय दुबावितांक 5 दिसाच्या बंद खणीची ख्यास्त सुनायल्ली. आयज तांकां परतून कोर्टा मुखार हजर केल्ले. कोर्टान तांकां रिमांड दिला. फातोड्ड्या 65 वर्सां पिरायेचो कंत्राटदार मिंगेल मिरांडा आनी ताची 85 वर्सांची पिरायेची जाणटी माय दोगांचोय खून करपी आकाश घोष, आदित्य कुमार दोगूय मूळ झारखंड तशेंच रबीन कुमार मूळ बिहार ह्या तिगांकूय पुलिसांनी मुंबयच्यान अटक केल्ली. आरोप्यांनी सोमार दिसा हे भिरांकूळ कर्तूब केल्ले. पुलिसांनी आरोप्यांक धरून मडगांवच्या JMFC कोर्टा मुखार हजर केल्ले. चंद्रवाडा वयल्या हे अमानुष खुनाचे घडणुकेन फातोड्डेकारांक हादरावन सोडिल्ले. Today all the 3 double murder accused in Fatoda were produced before the JMFC court Margaon and another 7 days remand was taken for further interrogation. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पालिका वेंचणुकेची रणधुमाळी तेंगशेर पावल्या. मतदारांक आकर्षित करपा खातीर उमेदवार तरेकवार यत्न करताना दिश्टी पडटात. अजापाची गजाल म्हटल्यार दरेकल्याक आपुणूच जिखून येतलो असो आत्मविश्वास आसा. पणजे बाबूश मोन्सेरात आपल्या पॅनला खातीर दारादारांनी प्रचार भेटी दितना दिश्टी पडलो. तेजी मेन इश्यूज आहा म्हणटा तें घरांचे तें रेगुलरायजेशन करपाक. सो वी आर इन अ प्रोसेस एक्चुअली एंड आय हॅव टू प्रॉमिस देम बिफोर माय जनरल इलेक्शन्स कम that their places will be regularized. Other thing is employment and all those other issues. जाल्यार काँग्रेसीच्या उमेदवारांक उर्बा दिवपा खातीर काँग्रेस गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उमेदवारां बरोबर भोंवतालो. आयज 3rd डे आमी खुबशे कॅन्डिडेटा बरोबर भोंवतात आनी थंय प्रचंड लोकांची तिडक BJP आनी बाबूश हांच्या दोगांचेर आमकां दिश्टी पडटा. सो आमी जंय जंय BJPचो कॅन्डिडेट आनी बाबुशाचो कॅन्डिडेट हांकां डिफीट करपाचे ज्या कॅन्डिडेटा कडेन क्षमता आसा आनी जो काँग्रेसी बरोबर आसा आमी तांकां सपोर्ट करतात आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आमी प्रत्येक वोटराक सांगलां की बाबुशान गेले ते फावटी इलेक्शनाक सांगलेलें की प्रत्येक घरांक गव्हर्मेंटाचो जॉब दितलो. आमी लोकांक याद करपाक सोदतात की जो मेरेन गव्हर्मेंट जॉब बाबूश दिना ना बाबुशाक जावं बाबुशाच्या कॅन्डिडेटाक कोणेच सपोर्ट करचो न्ही. आनी ही पेडण्याची प्रचार फेरी. मेन काम आसता एक्चुअली की जे ग्राउंड लेवल इश्यूज असतात बरेचसे जे काही जे गोष्टी असतात ते हायर अथॉरिटीज कडे पावोवपाचे आणि आमदार म्हणा काय किंवा खासदार म्हणा
हेंच्या वांगडा झगडून हे गोष्टी करून घेवपाचे. पण आमच्या जे नगरपालिका आहा तितून संगीत खुर्ची जाता. 2 म्हयने तूं, 6 म्हयने तूं, 4 म्हयने हांव, आनी खंयच्याच वॉर्डाचो प्रॉपर विकास जावंक पावना. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे आमदार आनी खासदारा वांगडा हे झगडपा पेक्षा कावन्सिलर एकामेका वांगडा झगडी करून टायम वेस्ट करतात आनी ताका लागून हे गोष्टी जायनात. लोकांच्या आदाराक पावता त्या उमेदवारांक वेचून हाडात. कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायसान लोकांक उलो मारलो. हय अपील केला हाले तुमी बरो मनशां हाडय आनी लोकांनी हिंगा एश्युरन्स दिला. लोकांनी जो कॅन्डिडेट जावं जोकीन येवन ते रिजेक्ट केला. ऑलरेडी हिंग मिटींगेन तुमी पयले आसतले. सो ते रिजेक्ट केले. सो हांव लोकांक अपील करता, स्पेशली आमगे कुंकळे म्युनिसिपालिटी एरिया आसा तांकां, कित्याक 20 तारीख येता सोनवारा इलेक्शन आसा. सो बरें तुमी निवडून हाडचे ते कॅन्डिडेट जे लोकांक पावतात, ते लोकां आदारार लोकांक हेल्प कोताय. लोकांनी म्हाका जायते प्रॉब्लेम सांगले. उदकाचे, लायटीचे, पावसाक लोकांक उदक बसते आनी म्हाका सांगलां कितें करपाक निवडून येवन. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आनी कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. फकत बँक कर्मचाऱ्यां खातीर आमी आंदोलन करिनात जाल्यार ताचो लोकांकय फायदो जातलो, आंदोलक सांगतात. बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाचो आयचो दुसरो दीस. 2 राष्ट्रीय बँकांच्या खाजगीकरणाच्या निर्णया आड बँक कर्मचारी संपार गेल्यात. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन बॅनरा खाला बँक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाक लागून 2 कोटीचे चेक आडकून पडिल्ले. अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेन सांगला. पयल्या दिसा गोंयांतले बँक कर्मचारी आझाद मैदानाचेर एकठांय आयिल्ले. थंय तांणी सभा घेतिल्ली. दुसऱ्या दिसा तांणी बँकाच्या सामकार बसोन निशेध नोंदयलो. Protest what we are doing right now is not only for the bankers, working bankers only. This is in benefit of all the citizens of India, because corporate sectors they run only for profit generation. The private organizations only run for profit generation. They are not doing any priority sector lending or priority sector work what government of India usually do. We take a step ahead, we bankers take a step ahead to help the citizens of the country to get their financial needs fulfilled and help them in putting their businesses, getting their education, whatever you name it, whether it is ATMs, whether it is digital banking, all the work what government want to do, it is done through public sector banks only. So this is not for the cause of only bankers, this is cause for the nation. Right now we have seen they have decided to privatize most of the national assets, they are selling to the corporates. So this will hamper the nation's growth, economic development, which usually starts from rural India, real Bharat, what usually the government points out. See, these private sector banks, they don't reach to the poor of the poorest, but only the public sector banks are there to fulfill the financial needs of the poor of the poorest. So the rationale behind that nationalization is that they should serve the people who are actually ignored by all the private sector bank. And we all know that how the country has developed using that public sector bank, and the public sector banks are actually the strength of the country, and they have financed each and every sector. Let me remind you, we are having lot of branches, and those branches are situated in the rural or the far-flung areas. And some of the branches are there, and which we not able to call them also, that mobile towers are also not available over there. So I don't know how the private banks are going to work over there, or over the period of time they are going to close the branches. This type of issue, privatization, is going to affect the employees, that is for certain, but it is going to affect the general public also. So we need to fight together, and we also know that 10 lakh employees, including State Bank of India, the largest bank of India, all banks are united against the decision. And I think if we are going to protest it, and the public, the support we are getting online in the Twitter, we are equally getting support from each and every section of society. And if this type of support is going to continue, I think the decision will be going to be rolled back. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख.
राष्ट्रीय वॅक्सिनेशना दिसा मंगळारा 30 लाखा वयर लोकांक कोविड-19 ची लस दिली. ते भायर 24,492 कोविड-19 केशी नोंद जाल्यात. जाल्यार 131 जणांक फाटल्या 24 वरांत मरण आयिल्ल्याची बातमी आसा. अजून 1,14 लाख टोटल केशी आसात. जाल्यार 1,58,000 लोकांक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या. आता मेरेन लसीकरण केल्ल्याचो आंकडो 3,29 लाख जाला. मजगती भारतात हो आंकडो 1,14 लाखांचेर पावला. कांय दिसा आदीं दिसपट्ट्या मरप्यांचो आंकडो 100 आसलो. वाडट्या केशींचे फाटभुंयेर भारतान लसीकरणाच्या मोहिमेकूय वेग दिला. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान ही म्हायती दिल्या. फाटल्या 24 वरांत 3,39,394 जाणांचें लसीकरण जालां. लसी घेतल्यांचो एकूण आंकडो 3,47,47,432 आसलो तरी तातूंतल्या 58,67,948 जाणांनी दुसऱ्या पावंड्या वयलो डोस घेतला. 60 वर्सां पिरायेच्या सुमार कोटीभर लोकांनी 15 दिसांनी लसीकरणाचो लाव घेतलो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कळंगूट असोसिएशन आणि सेजा फुटबॉल अकादमी मदीं जाल्ली मॅच गोल 0 बरोबरीन सुटली. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या दुळेर स्टेडियमाचेर जाली. सेजा फुटबॉल अकादमी गुणतक्त्यात सकयल्ले सुवातेर आसा. कळंगूट असोसिएशन आड आयज जाल्ली मॅच सेजा फुटबॉल अकादमीक खूब जड गेली. सेजा फुटबॉल अकादमीन सुरवेक चड वेळ बॉलाचेर नियंत्रण दवरले जाल्यार कळंगूट असोसिएशनान आपलो स्वाभाविक खेळ केलो. Go to see what Kalangut has to say as they had to share the scoreboard with the visitors out here. Your visitors gave you a very good fight. However, they were more of having ball position, but you guys gave a very good fight even in the extra time out there. But the execution of goals was not happening. What went wrong, coach? I cannot say what went wrong is the players, they didn't play according to plan, according to how we want to play. I have a plan. Like in the first half, I told them, if you put pressure on them in the first half and score the goals in the first half, then it will be easier for us in the second half. But they allowed them to play in the first half, and then second half we started struggling. We also, tried our best to, get the goals for the team. I think our midfield today was functioning extremely well. We were at patches, we were pressurizing the opponent defense. We were trying hard to get that goal, so unfortunately we were not getting the goal. So we'll see in the next match how best we can come back and score the goals. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. 20 तारखेक गोंयान पावस पडूं येता, पूण उण्या आनी चडावत तापमानान फुडले 4-5 दीस व्हडलोसो बदल जाल्लो दिसचो ना. मळब नितळ आसतलें, तरीकय सांज वेळार कांय प्रमाणांत कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडूं येता. सकाळच्या वेळार कांय सुवातांनी दवांचे थर दिश्टी पडटले. गोंयभर चडांत चड 33 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणें 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस वातावरण उरूं येता. गोंयभर सामान्यच वातावरण आसलें. राज्यभर उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो फरक जाणवलो ना. पणजे उण्यांत उण्या 24.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवा चडांत चड 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.